अशें पूण म्हाका इतले रेंगाळात हे म्हाका दिसूंक नासलें। म्हटलें एका आमदाराच्या काळात 5 वर्सांत ताणें उद्घाटन केलें आनी डायलिसीस युनिट घाला। म्हाका हांगरच्यान वता आसतना खूब वायट दिसता की म्हज्या काळांत हांवें सुरू केल्लें, हांवें 52 कोटीचे खर्च म्हटलो इमारतीचेर। 52 कोटींनी हॉस्पिटल जावचें ना, इमारत जाली आसा। त्यामुळे बाकीच्या हॉस्पिटला खातीर ऑपरेशन थिएटरां आसात, बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो हांवें वाचल्यो ह्यो सगळ्यो भितर इन्क्लूड केल्ल्यो आसात। पदाधिकारी, प्रतिनिधी, राजकीय प्रतिनिधी अशी सगळ्यांची मिळून एक ब्रॉडर ऑर्गनायझेशन सेट केल्लें आसा। ताचें नांव आसा तुये हॉस्पिटल कृती समिती आणि ह्याचो पयलो कार्यक्रम हो ह्या येणारे 4 दिसां भितर टेंटेटिवली आमी बेरेस्तार धरल्या। बेरेस्तार पर्यंत दोनूय आमदारां कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले आणि तांकां निवेदन दिवन तांच्या बरोबरीन मुख्यमंत्री आणि हेल्थ मिनिस्टर हांची आमी भेट घेवन तांकां आमी निवेदन दितले आणि रिक्वेस्ट करतले। तशें तांकां एक अल्टिमेटम दितले की 15 ऑगस्टाच्या पयलीं तुमी जाहीर घोशणा करात की कारण सध्या 8 ऑगस्ट पर्यंत आमचे माहिती प्रमाणे असेंब्ली सेशन चालू आसा। हे हॉस्पिटल जे जावन आसा एक सामान्य लोकांक आसा जो हांगल्यान जो पेडणे तालुक्याच्यान जेन्ना आजिलोच्यान जेन्ना GMCन वयता खंय तरी बाबडो ट्रिटमेंट टायम टू टायम मेळना म्हणून मरण पावता। येता ते 15 ऑगस्टा पयलीं सरकारान हेचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे लिडर जे जावन आसात आनी मुख्यमंत्री गोंयचे हेंच्यांनी एक उत्तर दिवपाची गरज आसा की हे तुये हॉस्पिटल लोकांक केन्ना तुमी दितले।